नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 22 जानेराक अयोध्येंत जावपा आशिल्ले श्रीराम लल्ला प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळ्याक लोकांची घे गर्दी. मंगळारा सावन अयोध्येंत रामलल्लाची विधिवत पुजा उत्सवान सुरू जाली. रेलचेल वर्दळ वाडिल्ल्यान थळावे पसरकार उमेदीर. अयोध्येक दाट धुक्यांनी कुडकुड्याची थंडी, मात लोकांच्या उमेदीक कांयच लागना. अयोध्ये सावन खासा रिपोर्ट. ह्या दिसांनी सगळ्यांच्या मुखार जय श्रीराम आणि मनात अयोध्या भेटीची आस. ही पळयात अयोध्या. 22 तारखे पयलीं लोकांनी गर्दी सुरू केल्या. राम भक्तांची गर्दी. आमकां पांडुरंग काकतकरांक अयोध्येंतल्यान धाडल्या ती कांय खिणचित्रां पळयात. शरयू घाटार भाविकांची गर्दी. प्रत्येक नाक्यार रामगीता आणि रामाची भजनां. गल्लींनी मिठाईची ढीग जाल्यार हेर दुकानांय सज्ज. रामदूत हनुमान गडीत. हनुमानाच्या दर्शनाकूय गर्दी. कुडकुड्याची थंडी, मात रामभक्त स्वेटर, कांबळ, कानटोपी घालून सज्ज. ल्हान तशेंच जाणट्या लोकांची च्या, नास्ता, जेवणा खाण्याची सगळी सोय आसा. कांय कडेन तर रामभक्तां खातीर निशुल्क खावपा पिवपाची सोय. 22 जानेराक हजारांनी भाविकांक खातीर सेक्युरिटी फोर्स, तशेंच मेडिकल फॅसिलिटी आणि हेर गजालींचेरूय थंयच्या संस्थेन भर दिला. प्रुडंटा खातीर अयोध्येच्यान रामभक्त पांडुरंग काकतकर. महापालिकेंत स्मार्ट सिटीच्या डंब कामाचो पोस्टमॉर्टम सुरू. स्मार्ट सिटीच्या कामाचें क्वालिटी ऑडिट करात. कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टरांचेर एक्शन घेयात. नगरसेवक उदय मडकयकारान महापालिकेच्या बसकेंत आवाज चडयलो. महापौर रोहित मोन्सरात म्हणटा क्वालिटी काम करून घेवप कन्सल्टंट आनी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी. हांवें कितें केलां, आमचे कडेन इंजिनियर आसा न्ही, आमचे कडेन इंजिनियर एक टीम तयार करची, PWCचे इंजिनियर घेवन आतां एक क्वॉलिटीचे ऑडिट करपाचें. कित्याक फाल्यां सगळे टायल्स पेवर्स बसून कॉन्क्रीट करून जेन्ना ते सगळें भितर काम जातलें, वयर चकचकीत दिसतलें, भितर कांय कितें आहा तें कांय कळचें ना आनी मागीर कांयच क्वॉलिटी चेक करूंक मेळची ना. पूण हांवें मागलां की आतां जें फोडलेलें आसा, जें काम केलां, कित्याक क्युरींग जायना कांयच ना, आमी पळयता तें आमचो इंजिनियर आसा, आमचो स्टाफ आसा, तांकां घेवन एक ऑडिट तयार करचें. जे इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय, हांव फायनान्शियल इन्व्हेस्टिगेशन जे गव्हर्मेंटान करचें म्हूण मागता. कॉन्ट्रॅक्टर तो कन्सल्टंट तो किंग जाला. तो आतां कळ्ळा आमकां तो कोण लांबाणी काय कोण तरी म्हणून तो कन्सल्टंट म्हणून ताणें 8 कोटी घेतल्या फक्त एक प्रोजेक्टाक. अशें कितलेशेच प्रोजेक्टाक कोटीचे कोटी घेतल्या. आतां तो गायब जाला. तो खंय गेला खबर न्ही. ताका पुलिसांनी धरून हाडतो आनी ताका भितर उडवतो इन्क्वायरी करून. तेजी इन्क्वायरी जावपूच जाय. Building in the market now where all the fish vendors and the mutton vendors sit. So now that building is unstable and will collapse at any point. So after the 18th, sometime this month, we're planning on demolishing that building. And we will clear out all the debris and shift the vendors back. We've noted quality issues. We've been writing to the smart city also. What Minister and CM are saying is correct. They've been consultants appointed for 8 crores. They should technically be doing their jobs also. There are engineers from the various departments also. They also are there. So we'll check and see. Now CM said he's handling everything. So hopefully everything should improve. मया गांवांतल्यान मीन येरादारीक मान्यताय दितना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी मीन खात्यान तकली वापरली ना. हायकोर्टान दोगांकय सोलून काडले. आतां सोमार ते शेनवार मया मीन येरादारीक दिसाक 50 ट्रिपींचें लिमीट. मीन येरादारी विशीं क्लॅरिटी ना. ताका लागून सध्या खंयच्याच गांवांतल्यान मीन येरादारीक मान्यताय दिवं नाकात म्हूण कोर्टाची ऑर्द. सुनावणी 20 फेब्रुवाराक. मये गांवच्यान सुरू आशिल्ल्या मीन येरादारी आड गांवचे लोक कोर्टात गेल्ले. कोर्टान लोकांक थाकाय दितना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी खण खात्याक वडीर काडले. मीन येरादारीक कांय अटी घाल्यात. Although the villagers were prima facie entitled to relief, looking at the fact that 3/4 had already been transported, the court said that the balance 5,000 only and nothing more can go through my villages with certain conditions. One very important condition was that instead of the 230 trucks which were transporting through the village, there would be only 50 trips per day. They also reduced the timing to 10 a.m. to 12 noon
and 2 p.m. to 5 p.m. That is a total of 5 hours instead of the earlier 8 hours. येरादारीचो प्लान आसले बगर नव्यान खंयच्याच गांवांतल्यान येरादारीक मान्यताय दिवची न्ही म्हूण हायकोर्टाचो आदेश. Office memorandum which very clearly says that no mining ore should be transported through the villages, and has said that this will be a condition for all mining leases in Goa. And since this is a question of transportation, even if there is no mining lease granted, but you are still transporting ore which was mined earlier. So there is, the court says that we are not prepared to believe that this office memorandum has not to be implemented. And secondly, because there was total confusion between Directorate of Mines and the Pollution Control Board, who will approve the route. Director of Mines is saying Pollution Control Board will approve, but Pollution Control Board is saying we are only about monitoring stations, they should choose the route. So they were passing the buck. The court has said 2-3 times we are not clear who is going to monitor, and second, how you are doing real-time monitoring. So they have asked them to file detailed affidavits in the court by February 12th, I think. फुडली सुनावणी 20 फेब्रुवाराक जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फाटल्या 18 वर्सांत गोंयांत गरिबांचो आंकडो 18.20% वेल्यान 3.7% मेरेन देंवलो. सुमार 75,000 मेरेन गोंयकार गरिबीचे मेरेर म्हूण नीती आयोगाचो रिपोर्ट. भलायकी, शिक्षण आनी आलाशिरो ह्या 3 निकशांचेर नीती आयोगान हो रिपोर्ट केला. गोंयांतली गरिबी देंवता म्हणून नीती आयोगाच्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता. फाटल्या 18 वर्सांत गरीब गोंयकार 75,000 मेरेन देंवले. नीती आयोगाचो रिपोर्ट पळयात. 2005 ह्या आर्थीक वर्सा ते वेळचे लोकसंख्ये प्रमाण 18.20% लोक गरीब. 2015-16 हे प्रमाण 3.76 इतले आशिल्ले. 2019-20 हे प्रमाण 0.84% इतले उणे जालें. 2013-14 अदमासा प्रमाण गोंयांत 2022-23 मेरेन 5.15% लोक गरीब आसूं येता म्हणून अदमास आशिल्लो. मात 2022-23 हे प्रमाण 0.37% इतले देंवलां. आयोगान 2023 जाहीर केल्ले अहवाला प्रमाण सुमार 45,000 लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात. मजगती पुराय देशांत 9 वर्सांत सुमार 24,82,00,000 लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आपाची लोकसभेची तयारी. मुखेली अरविंद केजरीवाल 2 दीस गोंय भेटेर. बरोबर पंजाबाचो मुख्यमंत्री भगवंत मान आनी खासदार राघव चड्डा 18 ते 20 तारखेक गोंयांत आसतले. लोकसभा उमेदवारीक गोंयांत उत्तर दक्षिणेंत नांवां आयल्यांत. मात इंडी आघाडीच्या सीट शेअरिंगा उपरांतच कितें तें थारतलें. आपाचो फुडारी अमित पालेकार मिडिया कडेन उलयलो. दिल्लीचे सीएम आनी आमच्या आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर बाबा अरविंद केजरीवाल हे फाल्यां गोंयांत येता. 18 ते 20 मेरेन गोंयांत आसतले. तांचे बरोबर पंजाबाचे सीएम श्री भगवंत सिंग मानजी येता. तशेंच आमचे राज्यसभा MP राघव चड्डाजी आणि राज्यसभा MP संदीप पाठक जे आमचे नॅशनल ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी आसा ते येता. आणि नॅशनलचे खूब लिडर्स फाल्यां येता गोंयांत. आणि फाल्यां आयल्या उपरांत दीस मीटिंग इज ऑल अबाउट मीटिंग ऑल आर लिडर्स, व्हॉलंटियर्स, मेंबर्स आणि लोकसभा इलेक्शनाची तयारी म्हणून हे सगळें चालू आसा. सो फाल ते परवा पर्यंत गोंयांत आसतले. आमचे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट करतले जे आमचे आमदार आसा आणि शेनवाराक परत वतले. अजून इंडिया अलायन्स जो आसा ताजे सीट्स शेअरिंग फायनलायज जावना. त्यामुळे गोंयांत वेदर इट वील बी 1 seat to Aam Aadmi Party, 1 seat to Congress. That is the negotiation or that is the understanding which is being worked out. So ते जाल्या उपरांतच आमी कॅन्डिडेचर फायनल करतले. आता सध्या आमचे कडेन सावथांतल्यान 3 नांवां आयल्या, नॉर्थांतल्यान 2 नांवां आयिल्लीं आसा. पण आमी अजून कोणाकच उतर दिवना, कारण इट इज अ मॅटर विच वील हॅव टू बी डिसायडेड बाय इंडिया अलायन्स. आणि नॅशनल लेवलाचेर जे इंडिया अलायन्साचे जे चालू आसात जे टॉक्स ताका अनुसरूनच हें आसतलें. मरणासन्न दशा आसतना मरणा आड झुजपी व्यक्तींक आतां इत्सामरण घेवंक मेळटलें. जगपाची शक्यता उणी आशिल्ल्यांक तांचेर उपचार करप काय उपचार बंद करप ते विशीं निर्णय घेवंक मेळटलो. दोतोर शेखर साळकार उलयला. सुप्रीम कोर्टान हे गजालीक मंजुरी दिल्या. 6 म्हयने भितर मार्गदर्शक तत्वां थारावंक IMA सरकाराक आधार करतले.
Atal Bihari Vajpayee, who was for months in ICU, कळ्ळें न्ही, nobody could see him, nobody तांचे कोण तांचे बरोबर ना, and he died as a single man without any, म्हणजे सामको म्हणजे ICU कोण ना, दोतोर पळयतात वतात, ताजे वळखीचे कोण ना, ही नॉट इन ताका व्हेंटिलेटर आसा, चलता व्हेंटिलेटर. सो दीस थिंग्स कॅन बी प्रिव्हेंटेड. आतां आमकां लिगल प्रोविजन्स आसा टू डू दॅट, and that's why I think we can go ahead with this. आणि I need तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट जाय, कित्याक बरोबर नॉलेज लोकां कडेन वचप हें तुमच्या हातान आसा. ते मातशें ट्विस्ट करून घाले जाल्यार रॉंग मॅसेज मायट गो टू द पीपल. सो आमी ती हळू सिस्टम जशी करतली तशी वी वील कीप यू इन्फॉर्म सो दॅट द प्रॉपर मॅसेज गोज टू द पीपल. Patient will save a lot of money, unnecessary spending on the investigations, ventilation, taka treatment, which is futile treatment. Second thing, ताजे ते मरण वाडोवन आमी ते फॅमिली फूल गेटिंग इन्वॉल्ड इन दॅट बिवरेजमेंट, ते तांकां स्ट्रेसफूल लायफ सारकें तांचें जाता. सो इन व्यू ऑफ दीस आय थिंक दीस सुप्रीम कोर्टान आतां एक गायडलायन घाल्या, गव्हर्मेंटान ताजेर फक्त एक प्रोटोकॉल सारको घालपाचें, कशें जावपाचें. वी कॅन हेल्प गव्हर्मेंट इन डुईंग दॅट. And maybe by end of another 6 months or so, we should see to it that this is put in action. डिसिजन कोणी घेवपाचो? Patient can take the decision and he can write and my notary बिटी कितें करपाचो स्टँडर्ड प्रोटोकॉल आमी घालून दितले. म्हाका जाल्यार इनक्युरेबल डिसीज. हांवें म्हणलें ना, म्हाका बाबा चड त्रास काडपाचें ना, आय डोंट वॉन्ट व्हेंटिलेटर, आय डोंट वॉन्ट एनी तुमची किमोथेरपी ना, कांय ना. आपल्याक फक्त जस्ट पेन किलर आनी हें हांव सांगूं शकता. सो दॅट they have to meet डॉक्टर कोण आहा he has to follow my this advice. दुसरें म्हजी तकली शाबूत, हांव सांगता की म्हजी जेन्ना तकली शाबूत ना तेन्ना आय कॅन नॉमिनेट संदेश बाबा तूं म्हजें डिसिजन घेतलो, और म्हजी बायल डिसिजन घेतली, कोण डिसिजन घेतली, दॅट पर्टिक्युलर डिसिजन यू कॅन गो हेड. मॉडेलिंगाचो कॉन्त्रात मेळोवन दिता, हाय रिटर्न दिता म्हूण सांगून साळगांवचे एकलेक 13,98,000ची ऑनलायन तोपी. फेसबूक मॅसेंजरा वयल्यान वळख वाडोवन किट्स ऑफ मॉडेल अकादमी कडेन टॅलेग्रामा वयल्यान कनेक्ट करून वेगवेगळे हायस दाखोवन तोपी घाल्या. क्रायम ब्रांचीन अनवळख्या आड FIR केला. मॉडेलिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवन दिता, हाय रिटर्न मेळोवन दिता म्हूण सांगून साळगांवचे एकलेक 13,98,000ची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. सायबर क्रायम पुलिसेंत आयिल्ले कागाळी प्रमाण ते बायले कडेन फेसबूक मॅसेंजरा वयल्यान एकल्यान कॉन्टॅक्ट वाडयलो. पयशे जोडूंक मेळटले म्हूण सांगून ताका किड्स मॉडेल अकादमी ह्या टॅलेग्राम ग्रुपार व्हेलो. ह्या ग्रुप अकाउंटाचे एडमिन टिया आनी डार्लन अशें रिपोर्टांत नमूद केला. थंय ताका एक टास्क दिलो, तो पुराय जातकीच बिटकॉयनात पयशे इन्व्हेस्ट कर म्हूण सांगलें. तशेंच मॉडेलिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवन दिता, हाय रिटर्न मेळोवन दिता म्हूण सांगून 13,98,000 रुपया ट्रान्सफर करून घेतले. जेन्ना खंयचे कडेन कांयच ना, आपल्याक लुटला म्हूण कळ्ळें तेन्ना ते बायलेन पुलिसेंत धांव मारली. सायबर क्रायमान अनवळख्या आड FIR रजिस्टर केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मुळगांवांत दिवचले हावसिंग बोर्डान 20,000 स्क्वेअर मेत्र जमीन ESI हॉस्पिटलाक दिल्या. मंत्री बाबूश मोन्सेरात मंत्रालयांत जाल्ले ESI कॉर्पोरेशनाचे बसके उपरांत उलयलो. हे 150 खाटीचें हॉस्पिटल आसतलें. बांदकाम प्लान करप खंय सुरू जाला. Another 150 bedded hospital is going to come because they have taken a land from housing board for 20,000 odd square meters, and at Mulgaon it is. So that it is almost gone to a stage of planning stages. Because then we have only told them basically to take a local also some say architect from PWD and all this thing. So that as far as the condition of our this thing. Our condition basically should be met first as our stage is concerned. So this is just a at the planning stage, okay then? It is a planning stage as far as the planning of the building is concerned. Building is concerned. Yeah, but total area is around 20,000 at Mulgaon. So by when you are trying to put the foundation, everything for that? Foundation is the most important. We are not looking at the foundation part of it. We are looking at hospital should be completed soon. 5 doctor dispensary at Kundem. Construction of 5 doctor dispensary and branch office with PR facilities at Mapusa. 2 branch offices at Varna Industrial Area, Bicholim Industrial Area are coming. And ESI is going to celebrate a special services fortnight from 5th February, and there will be so many activities for the benefit of the beneficiaries.
दोन कॉन्ट्रॅक्टर बदलिल्ल्यान बेळगांव अनमोड गोंय हायवेच्या कामाक कळाव. कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीस काडल्या. खानापूर ते अनमोड मेरेनचें काम रोखडेंच जातलें. कारवारचो खासदार अनंतकुमार हेगडे सांगता ताणें 5 वर्सांत पयलेच फावट रामनगर भोंवडी केली. कार्यकर्ते आनी लोकां कडेन संवाद. इसलिए 2 बार हमने कॉन्ट्रैक्टर को चेंज किया. ये भी बदमाश वही निकला है. उसको भी दोबारा अभी नोटिस दिया है. करना तो करो, नहीं तो हम पूरा वसूल लेंगे, पेनाल्टी के साथ पूरा वसूल करेंगे, ऐसा नोटिस दिया. पहले यहीं के लोग उसको लेकर के कोर्ट में चले गए, कोर्ट में अटका रहा. तो बाद में वो पूरा जंग लड़के कोर्ट में तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बदमाश निकला, वो काम नहीं कर पा रहा है. उसको भी हम ठीक करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम कर नहीं सकते. कानून की जो भाषा है वो एकदम करने नहीं देता है. प्रुडंटा खातीर हांव प्रमोद फोंडे. FC गोवान कलिंगा सुपर कपांत सेगीत दुसरें जैत जोडलें. खडेघाट बंगळुरू FCक 1 गोलान मारले. भुवनेश्वरांतल्या कलिंगा स्टेडियमार जाल्ले मॅचीत FC गोवा खातीर ब्रायसन फर्नांडिसान एक्स्ट्रा टायमात गोल मारलो. ह्या जैता सयत FC गोवा ग्रुप डीत टॉप पोझिशनार पावले. देशभरांतल्यान कांय मोजक्या लोकांकच अयोध्येंत श्रीराम प्राण प्रतिश्ठा सुवाळ्याक आमंत्रण आयलां. गोंयांत कांय मोजक्यांकच आमंत्रण मेळ्ळां. तातूंत गोंयचो उद्देजक आनी पर्तगाळ मठाचे समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो. प्रुडंटान बाबा धेंप्याक गाठलो. तर तुमकां इन्वायट येयला, पयलें तुमचे रिएक्शन. म्हाका दिसता असो हांव मानता की ही मोठी भाग्याची गजाल आसा. प्रत्येक हिंदू मनशाक एक गर्वाचें फिलींग आसा की म्हणजे रामाची पूर्ण प्रतिश्ठा जाता मूळ जाग्यार. म्हाका दिसता हाजो सारको आनी दीस ना. आनी पर्टिक्युलरली आमी जे आसा जे पर्तगाळ मठाचे अनुयायी आसा, जे पर्तगाळ मठाचे अनुयायी आसा तांकां रामदेव म्हणटा तो रामदेव आनी वीर विठ्ठल म्हणटा तो मुख्य देव. ताका लागून डबल खोस भोगता की आमकां संदी मेळटा थंय वचपाची. म्हणजे आमच्या पिडयेक हो असो दीस पळोवंक मेळटा. काही म्हजो आजो बिजो सदांच म्हणे रामदेवाचें थंय हें जावपाक जाय म्हणून, ताका काय पळोवंक मेळना. म्हणून म्हाका दिसता आमचें जनरेशन हें लकी जनरेशन. देव सांगिल्ल्या प्रमाणे थोड्या गोंयकारांक आमंत्रण आयलां आनी थोडे वतले बी. म्हाका दिसता आमी सगळेच मेळून गोंयचे प्रतिनिधी अशें म्हणून समजूं येता. म्हाका दिसता आमच्या प्रधानमंत्र्यान सांगिल्लेंच आसा आनी तशें सरकारानूय सांगिल्लें आसा की जे आपली गांवांत हांगा गोंया एक बरें आसा. दिसता प्रत्येक परिसरान म्हणजे तालुक्यान म्हण एक राम मंदीर तरी आसा. थंय एक अवश्य वचचेंच. आनी दुसरें आपलो जो मंदीर आसा ते प्रत्येक देवळांनी साजरो जावपाचें आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचून थंय एकमेळ मेळून साजरो करचो अशें म्हाका दिसता की म्हणजे एक विनंती करचीशी लोकांक. आनी हांव जाणा लोक भरपूर संख्येन थंय उपस्थित आसतले. 1528 बाबरान अयोध्येंत श्रीरामाच्या जल्मस्थानार बांदिल्ल्या बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 500 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताच्या आराध्य दैवताच्या जल्मस्थळाच्या मुक्तीलढ्यांत 1885 पयली याचिका. 1949 मुर्तीक अयोध्येंत सुवात. 1986 पुजेक मेकळीक. 2010 2/3 जमीन आनी निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येची लोकचळवळ उभी केली करसेवकांनी. करसेवकांचे कारसेवक जाले. 90च्या सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी हे खातीर घरदार संसार जिवाची आहुती दिली. कारसेवकांचे एक अनुभव स्वता तांच्या तोंडान लोकां मुखार हाडपी सिरीज. एकोणीसशे 90 कारसेवक अयोध्येत वताले तेन्ना देशभर व्हडली दिवाळी. मात कारसेवकांची व्हडली दिवाळी आणि तुळशीचे लग्न झाशीच्या बंदखणीत. थंयच खंय तुळशीचें लग्न. आतांचो उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक त्या वेळार खंय तुळशीचो न्हवरो. गोव्यात ते तुळशी लग्नाचो कार्यक्रम असता पळय, तुळशी लग्न. तर ते तेन्ना ते आमी थंय तुळशी लग्न केला. तुळशी विवाहाचो कार्यक्रम हो आमी झाशी समथरात केला.
हां म्हणजे असे ओपन सगळे हय जेली भितर तुळशी विवाहाचो कार्यक्रम केला. म्हणजे अशें दाम्पत्य बीन बसोन की हय सगळे बसून बिसून सगळे सुशेगाद आनी तांकां अशी उमेद तुळशी विवाह तेंच्यात हें ना न्हू मी तितलें हें ना तेंचे दिवाळीचो कार्यक्रम खूब व्हडल्या दबाज्यान जाता, मकर संक्रांतीचो जाता, पण तुळशी विवाह तितलो हें ना. आमी तुळशी विवाह केलो थंय ते एक लक्षात आसा. भटपण कोणी केलें म्हाका दिसता न्हू म्हणजे आत्तां सगळे कुडके म्हणून एक आसलो फोंड्याचो आमच्या वांगडा कारसेवक तो आसलो असो दिसता. हां तेणें केलें. कोण बसयल्लो पुजा करपाक दाम्पत्य कोण आतां लक्षात येना काय कोण बसलेले लक्षात येना. ओके हां श्रीपाद भाऊ बसलेले. श्रीपाद भाऊ बसलेले हय हय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.